नमस्कार. आयज रथसप्तमीच्या निमित्तान आमी सूर्यनमस्कार योगाथॉन अशा पद्धतीचो एक कॉन्सेप्ट विचार मनान आयलो अक्षय आमशेकर ह्याच्या तकलेन, आणि तितूंतल्यान आमी असो विचार केलो की रथसप्तमी हो जो आमचो भारतीय संस्कृतींतलो एक म्हत्वाचो उत्सव आसा. मकर संक्रांत ते रथसप्तमी ह्या कालावधीमध्ये आम्ही सूर्यनमस्काराची स्तुती, सूर्यनमस्काराचे प्रॅक्टिस करप आणि जाता तितकी म्हणजे प्रत्येकाच्या इच्छाशक्तीनुसार 13 सूर्यनमस्कार पासून जितके आपण ह्या कालावधीन घालू शकता असो काउंट आमी काल मेरेन म्हणजे 24 तारखे मेरेन आमकां रजिस्टर करात अशें म्हणून सांगलेले. आणि आज रथसप्तमीच्या निमित्तान हांगासर सांखळे मल्टीपर्पज हॉलान आमी 1008 म्हणजे इंडिव्हिज्युअली प्रत्येक मनीस 1008 मॅक्झिमम 1008 सूर्यनमस्कार घालचो अशा पद्धतीचो विचार आणि त्या पद्धतीन आमी हांगासर आज हे आयोजन केल्लें आसा. म्हाका म्हणजे मनापासून बरें दिसता की सूर्यनमस्काराचो प्रचार आणि प्रसार ज्या पद्धतीन म्हणजे आमी फक्त एक तेका धार्मीक वलय न दिता तो एक सर्वांग सुंदर आणि ऑलराउंड म्हणटात तसो व्यायाम प्रकार आसा. फक्त फिजिकल फिटनेस वाडोवपा खातीर न्ही, तर तेज्यातून ब्रिदींग प्रॅक्टीस किंवा आपले मेंटल टफनेस किंवा मेंटल स्टेबिलिटी जी आसा ती वाडोवपाक अशा पद्धतीच्या मॅरेथॉन किंवा एन्ड्युरन्स प्रकारान जर आमी स्वताक जर गुंतवून घेतले तर येणाऱ्या ह्या ज्या काळान आमकां टेन्शन, स्ट्रेस किंवा एन्झायटी, स्लीप डिसऑर्डर्स अशा पद्धतीचे जे त्रास आसात, जे नैराश्याच्या रिलेटेड जे त्रास आसात तितूंतल्यान आमकां स्वताक ओवरकम करपाक चांगल्या पद्धतीन पावतले अशें म्हाका दिसता. हांव क्रीडा भारतीच्या वतीन आणि समस्त हे जे आज सूर्यनमस्कार घालपाक हांगासर जे लोक येयल्ले आसात तेंचे हांव मनापासून अभिनंदन करता आणि तांकां ते प्रेरणादायी ठरतले अशें म्हाका नक्कीच हे जाता.